बळकाजेचुथी भोव मोगाळ भक्तिकानो बळकाजेच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन संभ्रमच्या 9व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत. बळकाजेचे सांत तेरेज म्हणटा, म्हजी आवय जावन आसच्या इगर्ज माथ्याच्या काळजांत हांव मोग जातली. तो मोग समजूंक पवित्र पुस्तकांतल्या मोगाची शिकवण संक्षिप्त तरान ती 3 हंतांनी विवरिता. पयलो हंत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. दुसरो हंत आपणाचो केल्ल्या परी पेल्याचो मोग. आनी तिसरो हंत जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा म्हणलो जेजूचो मंदामेंत. पूण जेजून केल्ल्या परी आमकां पेल्याचो मोग करूंक असाध्य. त्या देखून ती म्हणटा, जेजूकच आमचे मुखांतर हेरांचो मोग करूंक सोडचें. ही शिकवण मनांत धरून आज आमी काळजाचें मिसांव आत्म्याचें सल्वसांव म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करया. तशेंच समाजांतल्या दुबल्या दनसल्ल्या आनी अस्कतेंच्या जिणेंत हो मोग फावोवंक वावुरच्या सर्व सामाजीक बांधवपणा कार्यकर्ता बसत मागया. सांगाताच आज आमी कार्मेलीत भाव बांधवपण संभ्रमतना आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आमचे सहायक श्रेश्ठ वडील, प्रांतीय वडील आनी विविध मिसावांतावन आयिल्ले आमचे कार्मेलीत याजक भाव आसात. ह्या मिसाच्या तेसावां बराबर कार्मेलीत मिसावां पसत आनी देव आपोवण्या पसत मागया. सर्वां उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात करया. संतोषाच्या उमाळ्यान सोम्या तुजे घरी जमल्या. उपकाराटो अर्गा पाटो बलिदान हे भेटयता. संतोषाच्या उमाळ्यान सोम्या तुजे घरी जमल्या. Vida
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू बाळकाक मान करूंक आनी प्रत्येक रितीन जेजूचें ल्हान फूल तेरेजाच्या ल्हान मेटांनी सोलोवंक शिकोवंक आमी ह्या पोंडशेतांत ह्या संजेच्या वेळार जमल्या. पवित्र बलिदान आमी सुरवात करून आसा. ह्या वक्ता प्रत्येक रितीन आज जुबले संभ्रमच्या समाज सेवकां पासून आमी मागया. समाजांत बरेपण ते करनासात सर्व समाज सेवकां पासून आज जेजूच्या आल्तारी मुखार हाडया, तांचे खातीर मागया. आनी आज आमी कार्मेलीत आमच्या भाऊ बांदवपणाचें फेस्त संभ्रमता. कार्मेलीत जिवितांत प्रमुख जावन आसा भाऊ बांदवपणान जियोवचें. त्या देखून आज आमी फ्रेटर्निटी डे भाऊ बांदवपणाचो दीस म्हणून परगट रितीन संभ्रमता. आनी ह्या संभ्रमांत जायते आमचे कार्मेलीत भाऊ हांगासर विविध कडेन जावन आयल्यांत. हांव पावलो हांगासर आनी व्हरतो संतोश म्हाका ह्या फ्रेटर्निटीन एकवटांत भाऊ बांदवपणान भाग घेवंक. न्हय कार्मेलीत मात्र बागर आमी सगळे आमच्या आमच्या कुटुंबांत एकवटान मोगान माया मोगान जियोंक हें जेजू बाळाक आशेता. तर ह्या कार्मेलीताच्या भाऊ बांदवपणाक आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबा पासून जेजू लागीं मागया. जेजू बाळाक आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगांत ताच्या एकवटांत राखून दी, सांबाळून दी, हें जावन दी आमचें मागणें. ह्या मिसांत फावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. मोगा विरोध, एकवटा विरोध, भाऊ बांदवपणा विरोध आमी केल्ल्या पातकांची दूख धरया आनी जेजू लागचें, एका लागचें बोक्सांनी मागोवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत पनिवंचान सांगवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हणून मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
सांव पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सरू बासान उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतलें वाटलें बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. प्रावाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जनवाय म्हाका आसत, वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वससो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी जर म्हजी आस्त बदीकस दुर्बोळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलेस बडाय उलयना, हंकारान भरना. मोग मर्यादी विनय चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मोनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, पगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सत म्हणटा, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना. प्रावाद्याचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें, जनवायाची देणी नापायच जातलीं. कित्याक आमची जनवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रावादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नास जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो, भुरग्या बरी समजतलो आनी भुरग्या बरी चिंतलो. आतां जाणटो जाताच भुरगेपणाच्यो सरू संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. अशें आसता भावार्थ, बरवसो आनी मोग हीं तीन मात्र बाळतात, पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. देवाचें उतर. देवाची ओळखकार. Serves pora आपलें दायज कर, घेतला तो लोक बागे. सर्वेस पोरा आपलें दायज कर, घेतला तो लोक बागे. जी परजा सर्वेस परस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचल्या ती करीस बागे. सरगार तावन सर्वेस पोर आनी सर तांच्यो करण्यो तजवीज करता तो. सर्वेस पोरा आपलें दायज कर, घेतला तो
आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळेवन आसा तोच आमचो आदार आनी आमचे डार ताचे सोवे आमच्या काळजा करो संतोष भोगता कित्याक ताच्या पवित्र नावाचेर आमी पातेवन रावता सर्वेस्परा आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी सर्वेस्परा आपले दायज कर घेतला तो लोक भागी सगळे तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणा Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेवून बी जातस जेजू सिमांव पेद्रो लागीं विचारे लागलो सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय परत्यान दुसरे पोटी तो विचारी सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी पेद्रून जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरय जेजून ताचे लागीं तिसरे पोटी विचारलें सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे पोटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें पेद्रून ताका म्हणलें सोमिया तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका म्हणलें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक देवाचे भूत वाकली तुका क्रिस्ता
मोगाच्या भावा भयणीनो, लांब तयारी केल्या उपरांत आयज आमी नोवेनाच्या 11च्या दिसाक पावल्यांत. आनी ह्या वर्सा पवित्र सभा 2 समरमण्यो करता. ताचेर हो आमचो विशय धरलेलो आसा, ल्हान मेटांनी बोरवाश्याची जिणी. पाप सायबान उत्सवीक वरोस, जुबलेवाचें वरोस परगटलां आनी ताचो विशय बोरवाश्याची यात्रेकारां. आनी आमी कार्मेलीत जेजूच्या ल्हान फुलाची बाळका जेजूचें भागिवंत तेरेजा, पाप सायबान तिका भागिवंत म्हूण परगटल्यार 100 वर्सां भरतात. ही समरमणी आमी करता. म्हणटच हो विशय ह्यो 2 समरमण्यो मनान धरून विंचून काडला. पूण आयचो खेरीत आमचो विशय काळजाचें मिसांव, ओत्म्याचें साल्वासांव, हार्ट एंड सोल युनायटेड इन मिशन. पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो, पोप बेनेडिक्ट XVI सुमार 8 वर्सां पाप साहेब आसलो, फ्रॉम 2005 to 2013. आनी तो एक नावाडीक देवशास्त्री, अ रिनाउंड थियोलॉजन, आमच्यान म्हणूंक जाता फाटल्या शेकड्यांतलो बऱ्यांतलो बरो देवशास्त्री, वन ऑफ द बेस्ट थियोलॉजन्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी. आनी जेन्ना तो पाप साहेब जालो, पवित्र सभा रावताली, ताची पयली शिकवण कसली जातली, द फर्स्ट एन्सिक्लिकल, ताची मोठी प्रमाणीक शिकवण कसली जातली. कित्याक ह्या पयले शिकवणेन तो आपलें सोंपण, आपली येवजण पवित्र सभे मुखार दवरता. वॉट इज माय ड्रीम, वॉट इज माय प्लॅन फॉर द चर्च. आनी देवशास्त्री देखून जायतीं चिंतालीं, घोडे गूण चिंतपाचें जेजू क्रिस्ताचेर वो पवित्रित्वेचेर तो आपलें एन्सिक्लिकल वो दाखलो बरयतलो. बट ही सरप्रायज्ड एवरीबडी. ताचो पयलो व्हडलो दाखलो हो मोठी शिकवण मोगाचेर. आनी ताचें टायटल देवस कारितास एस्ट. देव म्हणल्यार मोग, देव म्हणल्यार मोगूच. ही वळ आमकां जुवांवाच्या पयल्या चिटींत मेळटा. म्हणटच कोण तर आमकां विचारीत देव कोण, हू इज गॉड, जबाब हांगा आसा, देव म्हणल्यार मोग. आनी ह्या विशयाचेर तो कित्याक बरयता, ही शिकवण ताणें कित्याक दिली, तें तो ह्या दाखल्यांत सांगता. दुसऱ्या अंकांत इन नंबर 2, टुडे द टर्म लव has become one of the most frequently used and misused of words. आयज मोग हें उतर सगल्यांच्या तोंडार आसा, पूण जायते पावटी ताचो दुरुपयोग, वायट उपयोग जाता. फावो तसलो अर्थ आनी मोल आमी ह्या उतराक, मोग ह्या उतराक आमी दिना. आनी हे शिकवणेंत, ह्या दाखल्यांत वो पाप साहेब ग्रेक भाशेंतलीं 3 उतरां काडटा. 3 words to mean love. एरोस, this is more physical, कुडी वरवीं पासून वो मोग आमी दाखोळ कोत्ता. फिलिया, इश्टा मोदें मोग. आनी शेकी आगापे, वो खेरीत क्रिस्ती मोग. दिस इज टिपिकल क्रिस्टियन लव, जो दुसऱ्यांक जीव पासून दिवंक तयार, सॅक्रिफीस करून आमी दुसऱ्यांचो मोग करता. वो जावन आसा आगापे. आनी जेजूनूय आपले शिकवणेंत हाचेरूच भर घाला. ही हॅज कॉन्सन्ट्रेट, दीस इज द कोर ऑफ हिज टिचींग. ताचींच उतरां, जेजूचींच उतरां. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही पयली आज्ञा. पूण हिचेच सारकी दुसरी आसा, तुजोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोनूय आज्ञाचेर धरलेली आसा सगली सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण.
आनी जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत निमाण्या जेवणा वेळी जेजू अशें म्हणटा, एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. ही आज्ञा कित्याक नवी? आदल्या करारांत पासून ही आज्ञा आमकां मेळटा, देवाचो मोग कर, पेल्याचो मोग कर. आतां ही आज्ञा नवी कित्याक जाली? कित्याक जेजू म्हणटा हांवें केला तसो. ही बिकम्स दी एग्जाम्पल. तो जाता नमुणो. हांवें केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. परतून हांव पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वाची खबर करूंक सोदतां. तो 905 वर्सांचे पिरायेर 95 अंतरलो. ही डायड एट दी एज ऑफ 95. आनी तो मत्ता आसतना एक सिस्टर, एक माद्र ताच्या लागीं आसली, ताचे बाजू आसली. आनी ती सांगता ताची निमाणी उतरां कितें जाली पळय ती. वॉट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ पोप बेनेडिक्ट द 16. तो व्हड देवशास्त्री, पूण ताची निमाणी उतरां सादीं इटालियन भाशेन तो ही उतरां उचात्ता. तो जर्मनी देशांतलो, पूण जायतीं वर्सां इटालियांत वावर कोत्तालो. म्हणटच इटालियन भाशेन तो म्हणटा, सिनियोरे ती आमो, लॉर्ड आय लव यू. सायबा हांव तुजो मोग कोत्तां. ही उतरां म्हणून तो आपले दोळे धांपता. फाटल्या वर्सा लिज्यू वचोंक म्हाका संदी मेळ्ळी, म्हाका अवकाश फावो जालो. आनी थंय एक व्हडली बाजिलिका आसा, बागिवंत तेरेजाक भेटयलोली बाजिलिका. आनी थंय मोदल्या दाराचेर ही उतरां खंचयलोली मेळटात. म्हज्या देवा हांव तुजो मोग कोत्ता. ही जाली बागिवंत तेरेजाची निमाणी उतरां. दीज वर द लास्ट वर्ड्स, ऑलमोस्ट सिमिलर, एक सारकीं. सायबा ओ म्हज्या देवा हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी ही उतरां म्हणून तिणें प्राण सोडलो. आनी ती बरयता आपल्या पुस्तकांत, आय शॅल डिझायर इन हेवन द सेम थिंग एज आय डू नाव ऑन अर्थ, टू लव जीजस अँड टू मेक हिम लव्ड. जें कितें हांवें संवसारांत केलां तेंच काम हांव स्वर्गारूय कोत्तोलीं, चालूच दवरतलीं. म्हजी आशा एकूच, जेजूचो मोग करूंक आनी दुसऱ्यांनी ताचो मोग करूंक म्हजे लागीं घडटा तें करूंक. टू मेक जीजस लव्ड. जेजू होच प्रोश्ट पेद्रूक घालता आयच्या शुभ वर्तमानांत. सिमांव, जुआंवाच्या पुता, आमचे परस अदीक तूं म्हजो मोग कोत्ताय. आनी आमी जाणाव पेद्रू आपलो जबाब दिता, वय सोम्या हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. एक पावटी न्हय, 3 पावटी जेजू हो प्रश्न ताका घालता. आनी तिनूय पावटी तो म्हणटा, सायबा वय हांव तुजो मोग कोत्ता. इतल्यानूच सोंपता न्हय. ना, जेजू फुडें अशें म्हणटा, म्हज्या मेंढऱ्यांक चोरवाक व्हर. फीड माय शीप, फीड माय लॅम्स. उतरांनीच मोग उचाल्लो इतलें पावना. इट्स नॉट इनफ टू एक्सप्रेस माय लव इन वर्ड्स. तें कोरण्यांनी हांवें दाखोवंक जाय. जेजू म्हणटा, तूं म्हजो मोग कोत्ताय, दाखय, शो इट थ्रू युअर एक्शन्स, शो इट थ्रू युअर लायफ. आनी भागिवंत पावलूय बरे भाशेन इस्कुटावन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. तो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ती मोग हे भाशेन. दीज आर द वेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टियन लव. सोसून घेवपी, पेशंट, दोयाळ मोवाळ, मर्सिफूल, नाटकाय ना, नो जेलसी, बोडाय वो गर्व ना, नो स्पीकिंग अबाउट वन सेल्फ, राग चडूंक दिना. आय डोंट बिकम एंग्री इमिजिएटली. कसलें वायट मनान धरिना. आय डोंट थिंक इल ऑफ दी अदर पर्सन. हे भाशेन तो आमकां बरे भाशेन क्रिस्ती मोग म्हळ्यार कितें तें आमकां शिकयता. थोडे पावटी जेन्ना आमी कुमसाराक वेता तेन्ना हो भाग घेतल्यार बरो. इट्स गूड टू टेक दीस पॅसेज आमच्या अंतस्कोणाची चवकशी करूंक, टू एग्जामीन हांव कसो मोग कोत्तां देवाचो आनी पेल्याचो. गूड पॅसेज टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. आनी होच भाग वाचून आनी ताचेर नियाळून भागिवंत तेरेजा आपलें आपोवणें, पवित्र सोबेन आपलें आपोवणें कितें पळय तें समजूंक पावता. शी डिस्कवर्स अ वोकेशन इन द चर्च. ती म्हणटा, हांव पवित्र सोबेच्या काळजांत मोग जातली. आय वील बिकम लव इन द हार्ट ऑफ द चर्च. जरी तर पवित्र सोबा जावन आसा एक कूड,
आनी आमी सगळे सांदे हांव काळीज जावंक सोदतां, हांव मोग जावंक सोदतां. म्हणटच नव्यान ह्या क्रिस्ती नीज मोगाची शक्ती आमी सोदून काडूंक फावो. वी हॅव टू रिडिस्कवर द पावर ऑफ क्रिस्टियन लव. आनी हें एका घोडिता वरवीं हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ही खरेंच घडलेली घडणी चिकागो शारांत अमेरिकेंत 1976 ह्या वर्सा 1976 वर्सा पिटर नांवाचो एक 21 वर्सांचो तरणाटो आसलो आनी बरोच दुयेंत पडलो. ही बिकेम क्रिटिकली इल आनी ब्रेन डॅमेज जाली. मेंदवाक ताच्या मार बसोन तो सोयराना भायर पडलो. ही बिकेम अनकॉन्शियस ऑर ही वेंट इन टू अ कोमा. दोतोरांनी म्हळें घडयेक तो चड वेळ तें उरचो ना. ही वॉन्ट सर्वायव फॉर लाँग. आनी वाचल्यार पासून असोच उरतलो. ही विल नेवर बिकम वेल. सगळीं ताची घरचीं थोटाक जालीं. दे वर ऑल टेरिफायड हियरींग दीस न्यूज. आनी तांतल्या मदें आसलें एक चेडूं लिंडा नांवाचें. पिटरा लागीं तिचें लग्न जावंक जाय आसलें. त्या दिसा थावन आपलें काम सोंपल्या उपरांत सांजेच्या वेळार लिंडा हॉस्पिटलांत वचून आख्खी रात पेद्रूच्या खाटी लागीं सारतालें. ताच्या तोंडाचेर आपलो हात ओडटालें. ताचेशी उलयतालें. तो बरो आसलो ते भाशेन वागयतालें. एज दो पिटर वॉज नॉर्मल. जें कितें तो बरो आसतना तें करतालें तेंच ती करतालें. 3 म्हयने अशेंच केलें. पूण पिटर जिवो आसा म्हूण भायली कसलीच खुणां दाखयनासलो. देवर नो सायन्स ऑफ लायफ आवटसायड. पूण एके रातीक तिणें पेद्रूचें बोट हालता तें देखलें. शी सॉ पिटर्स टो मूव्ड. उपरांत ताचे दोळे हाल्ले. दोतोर सांगता तितलें सोंतमानूंक ती तयार नासली. आपलें काम तिणें सोडलें आनी ओरांचीं ओरां ताच्या हातांक आनी पांयांक मसाज दिवंक लागलें. शेकी ताका घरा व्हेलो. शी टूक हिम इवन होम. एक स्विमींग पूल बांदलो. जायत्या म्हयन्या उपरांत पिटर एक उतर उच्चारता. द फर्स्ट वर्ड आफ्टर ही वेंट इन टू अ कोमा. उपसोयक जावन पयलेंच उतर तो उच्चारता. कोणाक तें समजलें ना पूण तो कितें तरी उलयलो. शेकी पेद्रून आपल्याच तोंडान लिंडाच्या बापाय लागीं मागलें, परवानगी मागलें. तुजे दुवे लागीं म्हज्यान आतां काजार जावंक जाता? बापायन म्हणलें ज्या दिसा तुका लिंडा बरोबर इगोर्जेन चलूंक घडटलें, द डे यू कॅन वॉक दी आयल अलॉंग विथ माय डॉटर, म्हजी धूव तुजीच. शी वील बी योर्स. यू कॅन मॅरी हर. 2 वर्सां उपरांत हें घडलें. पोंपेय सायबिणीच्या इगोर्जेन चिकागो शारांत हें लग्न जालें. पिटराक आदार आसलो. वॉकर घेवन चलतालो पूण तो चलूंक शकलो. टीव्हीचेर आनी पत्रांचेर तांच्या लग्नाची खबर जाली. जायत्यांनी तांकां फोन मारले ऑस्ट्रेलियाक पासून थावन. कितें घडलें? ही मिलाग कशी घडली? हाव डीड दीस मिरेकल हॅपन? पिटर उपरांत चलूंकूय लागलो आनी तांकां एक भुरगो जल्मलो. नीज मोगाक आनी क्रिस्ती मोगाक खेरीत भाशेन शक्ती आसा, बळ आसा. इट इज मिराक्युलस. ट्रू लव कॅन वर्क मिरेकल्स. एक पिडेस्त दोतोराशी गेलो खंय आनी रागान उलोवंक लागलो. ही वेंट विथ अ कंप्लेन टू द डॉक्टर. तुवें दिल्लीं वखदां कित्याकूच उपकारनात. ह्या युजलेस. कितेंच बरेंपण म्हाका लाबूंक ना. कितें करचें? तूं कितें म्हणटाय? आनी दोतोरान जाप दिली, डोज वाडोय. डबल द डोज. बागीवन तेरेज आमकां तेंच म्हणपाचें. यू आर लविंग समबडी. योर लव इज नॉट वर्किंग. डबल द डोज ऑफ योर लव. कुर्साचो सांजवांव अशें म्हणटा, वे देर इज नो लव, पूट लव एंड यू वील ड्रॉ लव आवट. जूंय मोग ना थंय मोग वोंप. सो लव एंड मोग तूं लुंवतलोय. म्हणटोच थोडे पावटी मोग करूंक आमकां कठीण लागता. ऑल आर नॉट इजी टू लव. बागीवन तेरेजाच्या समुदायांत असलीं सिस्टरां आसलीं, माद्री आसल्यो, पूण तिणें मोग करूंक बंद केलो ना.
She continued loving and they even changed. They responded. Mogak hi shokti asa. True love can work miracles. True love can change other persons. आनी हो मोग आमचें साल्वसांव जोडटा. न्हूच आमचें साल्वसांव पूण दुसऱ्यांचेंय साल्वसांव. वी कॅन win souls over, not only our soul, but even the souls of others. 2 वर्सां उपरांत जेन्ना पाप सायबान पियूस 11 जाणें भागीवंत तेरेजाक भागीवंत म्हूण परगटली, 2 वर्सां उपरांत 1927 ह्या वर्सान तिका मिसावांची आस्कारीण पेट्रनेस ऑफ द मिशन म्हूण परगट केलें. घडयेक आमी तें आतां सोंपेपणी मानून घेता. पूण जेन्ना हें परगट जालें घडयेक जायत्यांनी विचार केलो. आनी हो विचार कित्याक तांणी केलो? कित्याक त्याच दिसा पाप सायबान भागीवंत फ्रांसीस शावेराकूय मिसावांचो आस्कारी म्हूण परगटलो. जायते जाण ताका म्हणटात तो दुसरो सांत पावल. पवित्र सभेंत इन द चर्च इज द सेकंड सेंट पॉल. ताच्या मिसाव वावराक लागून न्हूच इंडियेंत पूण मलुक्का ह्या जुव्यांचेर जापानान तो गेलो. चायनाकूय तो वचूंक सोदतालो. म्हणटा जायते कडेन तो वचोन बरी खबर परगटतालो आनी जायते आत्मे ताणें जेजूक जोडले. पूण ताचे मुखार भागीवंत तेरेस खंय वण्टी भितर एका कॉवेंतान ती बंद आसली 9 वर्सां. ती कशी मिसावांची आस्कारीण जाता? भागीवंत तेरेजा खुर्साच्या जुवांवाची जायती शिकवण आपणायता. शी टूक सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हो कार्मेलीत आमचो भागीवंत एज अ स्पिरिच्युअल गायड. आनी खुर्साचो जुवांव अशें बरयता. अ लिटल ऑफ दीस प्युअर लव इज मोर प्रेशियस टू गॉड and the soul and more beneficial to the church than all the other works put together. सगळ्या तुज्या कोरण्या परस इलोसो नीज मोग देवाचे नोदरे मुखार ओदीक मोलादीक आनी तुका आनी पवित्र सोबेक ओदीक फायद्याचो. A little of this pure love is more valuable in the sight of God than all your works put together. अशें आमच्यान म्हणूं येता. Do small things with great love. धाकट्यो वस्तू पासून मोगान आमी केल्यो देवा मुखार त्यो व्हड. वॉट मॅटर्स इन लायफ इज नॉट ग्रेट डीड्स बट ग्रेट लव. व्हडल्यो करण्यो तुवें करूंक जाय म्हूण ना. मोगान त्यो कर. धाकटुल्यो वस्तू पासून आनी जायत्यान तुज्यान जोडूं येता. कोश्टा वरवीं जेन्ना कोश्ट आमचे मोगान आमी सोंसता मोगान ते आमी देवाक अर्पिता समर्पिता दुसऱ्यांक आमी जेजू लागीं ओडून हाडटा. भागीवंत तेरेज अशें म्हणटा sanctity consists in suffering. कोश्टा वरवीं तूं पवित्रपण वो सोपूर्णकाय जोडटाय. तेरेजान सगळें आत्मे साल्वार करूंक मोगान भेटयलें. तशेंच आमी करूंक जाता. आनी आमी धर्म परगटणारा खंयच देवाची खबर तोंडान उच्चारी नासतना पासून आमी मिस्योनारी जाता. भागीवंत थॉमस आक्वीन तो मोगा विशीं शिकवण दिता आनी तो अशी समजणी दिता. Love can be of 2 types, can be affective and can be effective. Affective and effective. Affective म्हणजे कितें? काळजा वाटेन म्हज्या काळजाचे ओत्रेक. इफेक्टीव म्हणजे कोरण्या वरवीं सगळ्यांक आमकां कोरण्यो करूंक जायना पूण काळजा वाटेन सगळ्यांक करूंक जाता. देखीक अब्राहामान खऱ्यांनीच आपल्या पुता इजाकाची बोली भेटोवंक ना. ही डिडंट फिजिकली सॅक्रिफायस हीज सन बट आपल्या काळजान ताणें इजाकाक देवाच्या हातान समर्पिलो. इन हीज हार्ट ही सरेंडर्ड अँड सॅक्रिफायस्ड आयझॅक इन द हँड्स ऑफ गॉड. तशेंच आमच्यान करूंक जाता. कोरण्या वरवीं आमच्यांनी सगळ्यांक पावूंक जायना पूण काळजाच्या मोगान आनी ओत्रेकांनी आमच्यान सगळ्याक पावूंक जाता. तशेंच तेरेजान केली आनी आयज ती मिसावांची आस्कारीण जाता. आयची निमाणी वोड पयल्या वाचपांतली निमाणी वोड भावार्थ बोरवांसो आनी प्रितीमोग हे 3 हे जाणा आमी मूल क्रिस्ती शेगूण. दीज आर बेजीक ऑर थियोलॉजिकल वर्च्यूज. भावार्थ बोरवांसो आनी प्रितीमोग. पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रितीमोग. कित्याक भावार्थ आनी बोरवांसो फकत आमकां संवसारांत जाय.
When we reach heaven, there is no hope, there is no faith, because we see God face to face. Pun mog sorgarui utta. In other words, love is eternal. Sodans tokta. त्याच पासून कुर्साचो सांजवा म्हणटा. In the evening of your life, you will be examined in love. जिविताचे आखरेक तुजी जोडटी मोगाचेर जातली. म्हणटोच बागिवोन तेरेजाची देख घेवन आमचें जिवीत मोगान आमी सारुया आनी आमचे निमाणे जोडटेक जी मोगाचेरूच जातली त्या जोडटेक आमी आमकांच तयार करुया. उबी रावया. आमची प्रार्थना आता बापा मुखार आमी उबारया. आमचे जबाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. पदवेदार बापा, तुझ्या पुताचे मिसाव मुखारसून वरच्या बापा साहेबाचेर, गवळी बापांचेर, याजकांचेर आणि पवित्र सभेच्या मुन्यारांचेर तुझ्या मुखामुळाचो परजळ फांकय. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तांची काळजां मना भरवशान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बुजवणदारा बापा, मागता आमी कार्मेलीत अर्दी पासून आमच्या श्रेष्ठ वडिलाक मुखेलपणाची जबाबदारी आसच्या हुद्देदारांक, सरपद्रींक आनी आमकां आदार दिवच्या हिताचिंतांक आनी दानींक तुका समर्पिता. आमी सर्वांनी काळजाचे मिसाव समजून आत्म्याच्या साल्वासावा पासत वावरूंक आमकां तुजी मजत दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, सले म्हज्या शिर्यांक म्हणल्यार तुज्या पुताच्या आज्ञाक काळजांत आटून विविध मिसांव गांवांनी वावरूंच्या सव मिशनरींक तुका समर्पिता. तांणी करच्या त्यागाक आनी वावराक तूं फावो तें इनाम दी म्हूण मागता. काकुळदरा बापा, निती पासवदगजनी भोगतात ती कितली बागी. सर्गींचे रास तांचे म्हूण तुज्या पुतान बसयलां. ह्या उतरा प्रकार समाजांतल्या दुबळ्या, दणसल्ल्या आनी अस्कत्या पासत वावरच्या सर समाजीक कार्यकर्त्यांक तुका समर्पिता. कितले कश्ट आयल्यारी तांणी हाती धरलें पंतावन मताक पावोवंक तांकां धैर्य आनी बळ दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. म्हणून वावराड्यांक धरच्याक तुजे लागीं मागोवंक तुज्या पुतान आमकां सांगला. मागता आमी आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवनी फुलोवन येवच्याक आनी तशेंच तरबेती हंतार आसच्या सर सेमिनारिस्टा पासत तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून तुजे राज संवसाराक परगटूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मावून रावया. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसून मागया. सर्गीच्या भोव दयाळ बापा, ही आमची कल्ती प्रार्थना आमची खासगी प्रार्थना तुज्या मुखार आमी दवरता. तुजी खुशी वयतर आमी विसरलेले आमकां फावो कर हे आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sergi
म्हज्या भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं हांव कार्मलीच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
बावर तसो गुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही पात्रता, तुझ्या येण्याक आम्ही पात्रता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबे तसो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतयेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. मौनपणी आमच्या कुटुंबांतावन संगतास कार्मेल वडितावन अंतरलेल्या सर्वांचो उडास काडून तांचे खातीर मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करण आमी मागता. अवका मरये देवाचे माये संगाती, भगेवन झुजे तिचो पोती, भगेवन दमदता आनी सव काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां तें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक क्षमता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेक देलाक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. संसाराचे आपकारतले आमची काकुळट. देवाचे शेळिये संसाराचे आपकारतले आमची काकुळट.
आबळे जेसू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणान भाग घेवची आमी सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. हांव तुका अर्गां दितां जेजू. तुजो अपरिमीत मोग तुवें म्हजे थंय दाखयलाय आनी आज आमी नियाळ केलो. तूं पेद्रू लागीं विचारताय, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रून तुका जाप दिली, सोम्या सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो कितलो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय जेजू. सोम्या जेजू, आज हांवें हेंच तुका सांगता सोम्या, हांव तुजो कितलो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय जेजू. खंडीत जावन तुवें म्हजो केल्ल्या बरी संपूर्णपणी हांवें तुजो मोग करूंक असाध्य जेजू. तरी तुवें म्हाका दिल्ले कृपे प्रकार हांव तुजो मोग करतां सोम्या. हांव तुजी शेळी सोम्या, तूं म्हजो गोवळी. तुज्या मासा राखतान तूं बदलताय म्हजी जिणी. सोम्या मुच्या हांव तुजी शेळी, मासरग तुजें बदलता म्हजी जिणी. तुवें सोसो केलाय मोग म्हजो, म्हज्यान करूंक जायना तरी तुजो. तूं जाणाय कितलो मोग करता, पेटोवन काळजांत बरवो शासो उजो. सोम्या मुच्या हांव तुजी शेळी, मासरग तुजें बदलता म्हजी जिणी. तुवें जसो केलाय मोग म्हजो, म्हज्यान करूंक जायना तरी तुजो. तूं
जाणाय कितलो मोग करता पेटोवन काळजांत बरवो शासो उसो सोम्या मुच्या हांव तुजी शेळी मासरग तुजें बदलता मुजी जिणी तुवें जोसो केलाय मोग मोसो मुज्यान करूंक जायना तरी तुजो तूं जाणाय कितलो मोग करता पेटोवन काळजांत बरवो शासो उसो सोम्या मुच्या हांव तुजी शेळी मासरग तुजें बदलता मुजी जिणी तुवें जोसो केलाय मोग मोसो मुज्यान करूंक जायना तरी तुजो तूं जाणाय कितलो मोग करता पेटोवन काळजांत बरवो शासो उसो तूं जाणाय कितलो मोग करता पेटोवन काळजांत बरवो शासो उसो प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बासायलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं बसून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दय करून बसा. गुड इवनिंग. भोवन आनी भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा
बाळक जेजूची वार्षिक परब आमी आचरण करतना आज 11च्या दिसाचे नोवेन आमी आदारते आसा. काळजाचे मिसांव आत्म्याचे सल्वसांव हो विशय घेवन आमी नियाळ करतना सर्व समाज सेवकांचो जुबलेव आमी हांगासर आचरण करता. जायतीं जाणां आमचे भावंडां समाज सेवेंत आपणाकच व्यस्त दवरलेलीं आसात. थोडीं चड प्रचारार आसात जाल्यार जायतीं जाणां पडद्या फाटल्यान काम करचीं आसात. आनी ह्या सगळ्यांची सेवा आमच्या समाजाक मेळटा आनी तें आमी वळखून घेता आनी तांकां आज ह्या जुबलेवाची शाबासकी आमी पटयता. सकट समाज सेवकांक आमकां हांगासर जमो करूंक जावना, पूण थोडीं हांगासर आसात. प्रत्येक जावन ब्रदर जोसेफ क्रास्ता स्नेहालय टावन, कोरिन रस्किन्ना वायट डावज टावन, ॲश्ली फर्नांडीस रिया फाउंडेशन टावन, आवे मरिया पॅलिएटिव्ह केअर ही थोडीं प्रतिनिधी मात्र. हांवें म्हळें हाच्या की जायतीं जाणां समाज सेवेंत व्यस्त आसात आनी ही सोडून जायतीं धार्मिकां समाज सेवा करते आसात. आमचेच कर्मेलीत फ्राद बಳ್ಳारीच्या हुयनाड गळ्ळींत, शिवमोगाच्या जगळूरांत आनी कलबुर्गीच्या कडगंजी ह्या जाग्यांनी ह्या सर्व समाज सेवकांची सेवा आमी मानून घेता. मात्र न्ही तुमचो हर एकल्याचो पाठिंबो असल्या समाज सेवकांक आसा. घरांत कांय तरी संभ्रम आसतना जायते फावटी आमी पळयता आश्रमाक वचून असल्या संस्थ्याक वचून थंयसर संभ्रम आचरण करचो, तुमचो संतोष तांचे लागीं वांटून घेवचो. अशें प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन समाज सेवेंत समाजाच्या उदरगतेंत भाग घेवच्या हर एका भावा भयणीक ह्या जुबलेवाचे सुभाशय आमी पाठयता. घट्ट दोन ताळयो समाज सेवेंत आपणाकच व्यस्त आसच्या भावा भयणींक. आज ह्या लितुर्जी वेळार आपुरबायेचें गायन केलां. इन्फंट मेरी चर्च बाज्जोडी हांच्या गायन पंगडातावन वाचपा वाचल्ल्या आदार दिल्ल्या ब्रदर्सांक आमी घट्ट दोन ताळयो दिवन शाबासकी पाठोवया. भोव न्हू बडिनो, फाल्यांची 2 दीस फेस्ताचे आनी मिसाची वेळावळ अशी आसा. फाल्यांच्या दिसा सकाळींचे पयले मीस बಳ್ಳारी दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर हेनरी डिसोजा प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतले. 7:30 वरार इंग्लिशांत फेस्ताचे मीस आसा. 9 आनी 10:30 वरार फेस्ताची आनी 2 मिसां कोंकणींत आसतली आनी 10:30 वरार फेस्ताचे दाबाजीक मीस अदीक मनदीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा आमचेच दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतले. फाल्यांचो दीस गव्हर्मेंट रजेचो दीस. भुरग्यां खातीर हें विशेश मीस दवरलां. तुमच्या भुरग्यांक ह्या मिसाक आपोवन हाडूंक तुमचे लागीं विनंती करता. त्या उपरांत दनपारां 1 वरार कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसतलें आनी सांजेर फेस्ताचें आनी एक दाबाजीक मीस 6 वरार चलतलें. जानसी दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मॉरस मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे सोय आसतलें. फेस्ताचो दुसरो दीस बुधवार मिसा मंगळारा भशेनच आसतली. सकाळीं 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार मिसां कोंकणींत आनी 10:30 वरांचे मीस पिडेस्त आनी प्रायवंत पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. आसनसोल दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर एलायस फ्रँक आमचे सोय आसतले आनी मिसाचें बलिदान भेटयतले. त्या उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. सांजेर 6 वरार ह्या 12 दीस हांगासर चलिल्ल्या सर्व संभ्रमाचो समारोप मीस कशें अदीक मनदीक रुडॉल्फ डिसोजा हे मिसाचें बलिदान भेटयतले आमचेच कर्मेलीत याजक आनी त्या उपरांत एवकरिस्तीक पुरशाव आमी काडटले. आदल्या वर्सा तुमकां कळीत आसा सुमार 5,000-6,000 लोक ह्या मिसाक आसलो आनी हर एकलो पाटी वचनासतना एवकरिस्तीक पुरशेवांत तांणी भाग घेतलेलो आसा. जेजून आमचेर वतलेल्या बेसवांक अर्गां दिवंक
ताची स्तुती करूंक आराधन करूंक हो एक अपूर्व अवकाश तुमी सगळ्यांनी ह्या क्रेच्या मिसाक आमकां सांगात दिजे युकरिस्तेक जेजूक मान करीजे आनी त्या उपरांत बावट देवून आमी ह्या परबेक समाप्ती मागतले हांव भोवनी भणिनो तुमकां कळीत आसा हांगासर जाग्याची अडचणी आशिल्ल्यान जाता तितली तुमची वाहनां घराच दवरून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वा कार पुलिंग करून आयलें जाल्यार सगळ्यांक आदाराचें जाता पूण कितलो जागो आसा तो आमी सगळ्यांक दिवंक प्रयत्न करतले हांव आनी हे दोनूय दिसा दनपारां रुचीक जेवण तुमकां आमी वाडटा फेस्ताक आयिल्लीं तुमी सगळ्यांनी पोट्ट भरून जेवन वचचें म्हणून आमची आशा आज हांगासर वेदीर तुमी पळयतात जायत्या कर्विलीत पाद्रेपांक सुमार 50 की चड हांगासर पाद्रेप आसात आनी हांगासर आमचे ब्रदर्स आसात आनी तांचे मदगात एकलो सोयरो पाद्रेप आसा रेवरेंड डॉक्टर बेनेडिक्ट रॉसी तो सिएन्ना गांवचो इटलीचो प्रोफेसर जावन वावर करते आसा घट्ट दोन ताळयो ह्या सैऱ्या पाद्रापाक वेलकम या आमी कर्मेलीत आज भाऊ बांदवपणाचो दीस आचरण करता कर्नाटक गोंय गुजरात आनी महाराष्ट्रा प्रांत्याचे आमी सुमार 219 याजक आसा एकलो शाश्वीत ब्रदर आसा आनी 60 जण ब्रदर्स आसात 15 नॉविस आसात आनी 40 आनी 100 आमचे मॉनेस्ट्री वा समुदाय आसात त्या उपरांत आमी 9 भितरल्या माद्रींची कॉवेंतां आसात तशेंच खंयसर आमी आसा थंयसर सेक्युलर कर्मेलीत सांदे आमची आध्यात्मिकता तांच्या कुटुंबा जिवितांत जिवंक प्रयत्न करतात 20 आनी 2 जण पाद्र्याप टंजानियांत आमच्या मिसांव गांवांत वावर करतात आनी थंयसर 8 समुदाय आसात आनी आमचे मदले सुमार 25 जण भाव येदळूच मरण पावल्यात आनी आज हांगासर वेदीर तुमी पळयत आसतना कॅनडातावन आयिल्ले आसात इटलीतावन आयिल्ले आसात साऊथ आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया आनी आमच्याच प्रांत्याच्या विविध कॉवेंतातावन आयिल्ले आसात आनी आमी सक्कडी आमचे भाऊ बांदवपण पासारतांव मात्र न्ही हें बाळका जेजूचें फेस्त तुमचे सांगाता आचरण करता आनी आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मनदेक बाप पियूस जेम्स डिसोजा आमच्या श्रेष्ठ वडिलाचे सल्लागार ते आयल्यात म्हणटना आमचो सगळी वर्दचो वा वर्दीचो श्रेष्ठ याजकच हांगासर आयिल्ले बरें जालें आनी ताचे सांगाता देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले आसात मनदेक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा आमचे प्रोविन्शियल बाप ताचे सल्लागार कावन्सिलर सांगा आसात आनी उरले सक्कड आमचे याजक विविध घरांतावन आयिल्ले आमी आज सांगाता मेळोवन हे भाऊ बांदवपण आचरितना तुमी घट्ट दोन ताळयो ह्या कर्मेलितांक आमकां दिवचे भोवनी भणिनो आमी सक्कड वा सडताव हांगासर आसचे ह्याच वाठारांत वाडल्ले वा ह्याच सेमिनेरींत शिकले म्हणटना बाळूक जेजूच्या पुनशेतांत एका रितीन एका सेवा दिल्ली आसा आनी तुमी आमकां सगळ्यांक वळखीचे जर आमी आज विविध क्षेत्रांनी पावल्या विविध रितीची सेवा दिवंक आमकां साध्य जाता जाल्यार संवसाराच्या चाराय कोनशांनी आमी शिंपडल्या जाल्यार तुमच्या मागण्या वरवीं तुमच्या उत्तेजना वरवीं आनी आमच्या हर एका योजनाक तुमी दिवच्या पाठिंब्या वरवीं एनकरेजमेंट आनी सपोर्ट त्या देखून आज आमी हांगासर आसचे सर्व कर्मेलीत तुमचो हो बांद वा तुमचो हो सहकार मानून घेता त्या देखून आल्तारेसच्या सर्व याजकांक हांव म्हणटा कितलें साध्य जाता तितले जोरान ताळयो पेटून ह्या आमच्या भक्तिकांक अर्गां दिवन ताळयो कोणाच्यो घट्ट आसल्यो तुमच्यो गी पाद्रावांच्यो गी व्हेरी गुड भोवनी भणिनो हे मीस जातच ह्या वर्सा आमी बाळूक जेजूच्या इमाजीचो पुरशांव काडिल्लो आनी आजय तो आमी काडटले आनी पुरशांवा वेळार बाळूक जेजूचे बाळपणाचे मिस्तेर आमी नियाळतले फाटल्या दिसांनी तुमी भावांनी भयणींनी सांगाता मेळून बाळका जेजूची इमाज वयली आज आमी हांगासर कर्मेलीत घटमोट आसतना आमकां इल्लो अवकाश करून दियात आमी जायत गी
पयले आमचे कर्मिलीत भाऊ इमास घेवन मुखार वयतले तांकां पुरो जालें जाल्यार तुमी उपरांत तुमचो कान दिवचो. कदेलां काडिनाकात, आमकां आनीकी थोडीं कदेलां मांडूंक आसात फाल्यांच्या फेस्ता खातीर. आतां मनदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा हांणी एक लिखलेलो बूक आसा, म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार, आनी हो बूक मुक्लीक करच्याक हांव फुडें आपयतां. मनदीक बाब पियूस डिसोजा, मनदीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आनी आमच्या कोवेंतचे वडील मेल्विन डिकुन्ना हांणी मुखार येयचे. तशेंच एडिटर मानेस्त डॉल्फी कासिया आनी तर्जनदार विक्टर आल्वारेज तुमी आसात दर दये करून हांगासर मुखार येवचें. तशेंच ध्यानवना पब्लिकेशनाचो डिरेक्टर मनदे बाब आयवन डिसोजा. मागणें करूंक जायनातल्या वेळार कितें करीचें? बूक वाचीचें. कितें करीचें म्हणून बाब रुडीन थंयसर सांगलां आनी ताच्यो प्रतयो स्टॉलान मेळटल्यो. हांवें आतां सांगलें जाल्यार सस्पेन्स गेलें, त्या देखून सस्पेन्स आसो. तुमी हर एकल्यांनी ह्या बुकाची प्रती घेवची आनी मागण्या जिवितांत वाडोवंक प्रयत्न करचें. आनी ह्या संगी बाब जॉन सिक्वेरान बरयलेले बूक स्टॉलांत आसात, ताचे मोगाळ वेंगेंत आनी इन इज एबायडींग लव इंग्लिशान. देव बरें करूं. बाब पियूसू, बाब सिल्वेस्टर आनी बाब मेल्विनान थंयच रावचें, तशेंच बाब रुडीन. तुमी ह्या आमच्या पुणशेताच्या बगलेक गेल्यात जाल्यार थंयसर नवी एक LED स्क्रीन बसयलेली आसा. तुमी पुरशांव जावन वेताना ताचेर एक दिश्ट मारी येता. पुणशेतांत जावची हर एक कामां थोडे पटी भितर बसोंक जागो आसना, त्या देखून जायते भक्तीक बरेच तरेचे आनी इतर संभ्रम वेळार भायर बसचें पडटा. आनी ताचे लायव्ह टेलिकास्ट करतना थंयसर भक्तिकांक भितर सरचीं भक्तीक कार्यां दिसच्याक मात्र न्ही, हप्त्या मदें हांगासर लोक येता आसतना जे कितें हांगासर घडटा ताचो सकट विवर भक्तिकांक दिवचे खातीर, यात्रिकांक दिवचे खातीर बाब रुडीन एक LED स्क्रीन ह्या पुणशेताक स्पॉन्सर केल्लें आसा. ताका ह्या वेळार आमी मान करूंक आशेतां आनी पुणशेतांतय तांणी दाखोवच्या उदार मनाक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां दिल्लें तें बाळूक जेजूच्या पुणशेताचें पोर्ट्रेट हातांत ड्रॉ केल्लें जावन आसा हांगाच्याच एका भक्तिकान. देव बरें करूं. आतां आमी सगळ्यांनी नोवेनाक सांगात दिवचो. त्या उपरांत सर्व याजकांनी भितर वचून तांची मिसाची मुस्तायकी काडन पुरशेवाक सांगात दिवचो. सर आमी उबे रावचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मनशाच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी. हेजो मनशाचो इज जावन जियेलो, तराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वॉयस म्हणलें, नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशांक तांच्या गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितले सर तूं म्हाका मान करताय, तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाच्या नांव आमचे हात आमी जोडया, आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमी प्रत्येक इराद्या पासून मागता आसतना सर्व समाजीक ह्या समाजाच्या उदरगती खातीर वावरच्या बऱ्या मनाच्या व्यक्ती पासून आमी मागया. तांच्या कामांत तांकां जैत मेळोवन दी, सोम्याचें बोळ मेळोवन दी,
उदार मनाच्या धनी जावन तांकां बरेंपण लाभोवन दी. तांणी काम करता आसतना वावर करता आसतना सर्वेस्वर देवाचो आदार बळादीक रितीन तांकां मेळोवन दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया. तांच्या कुटुंबाक तांच्या मोगाच्या संद्यांक थंय तांणी वावर करच्या त्या जाग्याचेर तेच बाळकाजूची आशिर्वादां देवून दिवं दी म्हूण आमी मागया. असल्या संस्थांक उदार मनाच्या दानी दान उदार मनान दान दिवचे धनी येवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासून ती आमी मागया. आमचे ते सभा बाळकाजूच्या पांया तळा समर्पण आमी मागया. ए भगेवो जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाच्या भितर उगड्यापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सट्टांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. देवाचो पूत मुनी जालो, देवाचो पूत मुनी जालो, देवाचो पूत मुनी जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळकाक आमचे बेसांगार आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. या जबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचे एकाकुल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे जितले बिनमदीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी येतल्या त्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. खाड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपोन तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. म्हजे सांगता तुमी मागचे बाळका जेजू तुज्या परगट मिसां वेळार गवळी नातल्या शेळयां बरी निराशेन भरलेल्या तुज्या परजेक पळयोन तुजें काळीज सुरसुरलें. असल्या सुरसुऱ्याचो उजो काळजांत पेटोवन समाजांतल्या दुबळ्या दणसल्ल्या आनी अस्कंताच्या जिणयेंत बरवशाचें कीर्ण फांकोंक निस्वार्थपणी वावरच्या सर्व सामाजिक कार्यकर्ता पासत आमी मागता. एक आपोवणे स्वीकार कर. ह्या वावरांत जायते विरोध पळोवन दगदवणी आनी वत्तड करूंक मेळ्ळ्यारी पाटी सरनासतना अचल रावच्या तांच्या मिसावाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तांचे विरोध फटकिरे आरोप येताना तांच्या संगता रावूंक अधिकारार असलेल्या मनशांची मनां उजवाडाय. अशें आनीक धैर्यान मुखार सरूंक तांकां तुजी कृपा दी. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवया. उपकारी मनान आमी मागया. ये बो उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा.
तुवें आमकां दया केल्या ह्या देवड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सोवे जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आता आमच्या प्रांताचे सहाय्यक प्रोविन्शियल आसात मानदिक बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस ते ह्या इमाजीचेर देवाचे आशिर्वाद मागतले तशेंच आमी कडच्या पुरशेवांचेर. भोव पवित्र बापा तूं आमचे संगी सदांय आसाय म्हूण आमी वेगवेगळ्या रितींनी उगडापें केलां जलत्या बोलयांत मळबावयल्या खुपांत पावसाच्या धोणवांत आनी हळू पुसपुसीत ताळ्यांत तूं आमचे लागीं उलयलाय आनी निमणें तुज्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमचे लागीं उलयलाय. त्याच जेजूचें बाळपण आमी व्हडा भक्तीन आनी मानान ह्या पुणशेतांत आचरितना तुजें हाजरपण आनीकी दोडत्यान भोगतां. मोगळा बापा मनशाच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोश म्हणल्यार इमॅन्युएल जावन आसच्या देवाच्या पुता जेजूक वावोवची ही चेरल आशिर्वदीत कर. बरोवशाची यात्रिकां आमी बाळूक जेजू संगी मेटां काडटना तूं बापा सर महिमा आनी मान फावो जावं. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बाळूक जेजू थंय आनीकी जायत्यांक आमी लागीं हाडूंक आनी ताच्या बाळपणाच्या मिस्तेरांतय भक्त सोडोवंक आमकां तुजी हातेरां कर. हें आमी मागतां तुज्या एकाच पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. ह्या सकाळी फाटल्यान सेक्रिस्टीक वचून मिसाची मुस्तेगी काडची आनी उपरांत पुरशेवान मेळची.
मोगाळ पुतला सुबे आमकां मोरी आशीर्वादी बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आम्ही एक महत्वाकांक्षी अपूर्बायेचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि ह्या योजने मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आम्ही आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणटाना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानफूल सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजन असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारीक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत टर्न आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें.